न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात हांव सुशांत गावस तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आयज सगळ्यांत पयली म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार केंद्रीय अर्थसंकल्प। हेच बातमेन आयची सुरवात करूया। निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थमंत्री आणि आयज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केलो। 5.8% वित्तीय तुटीचो हो अर्थसंकल्प जावन आसा। महत्वाची गजाल म्हटल्यार जे सर्वसामान्य लोक आसात तांकां जी कर सवलत दिता तातूंत कसलोच म्हत्वाचो बदल केल्लो ना। जो इन्कम टॅक्स स्लॅब आसा तो तसोच आसा। दुसरी एक महत्वाची अपडेट जी जावन आसा ती ह्या अर्थसंकल्पा विशीं गोंयान कितें प्रतिक्रिया उमटल्यो त्यो आमी जाणून घेवया आमचे सब एडिटर उषा झरावकर हाचे कडल्यान। आयचो अर्थसंकल्प सादर केल्या उपरांत गोंयच्या उद्देजकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार दिला। तशेंच टॅक्स बेनिफीट केंद्र सरकारान जाहीर केल्या, ताका लागून जे गोंयच्या उद्देजकांक उर्बा मेळटली आनी जे स्मार्ट ॲप्स आसा तांकां प्रोत्साहन मेळटलें। तशेंच नुस्तेमारी आनी पर्यटन क्षेत्रांत जाल्ल्या घोशणाक लागून गोंयांक चड बळकटी मेळटली अशें मत गोंयच्या उद्देजकांनी उक्तायल्लें आसा। आनी पर्यटन क्षेत्रांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जी घोशणा केल्या उपरांत जे लक्षद्वीप थळ आसा थंय आतां पर्यटन थळ म्हूण आयज अर्थसंकल्पांत घोशीत केल्या। आनी जो TTAGचो अध्यक्ष आसा ताणें सांगलेलें आसा लक्षद्वीपार समज पर्यटक गेले जाल्यार गोंयच्या पर्यटनाचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें ताणें सांगलेलें आसा। ही जी बातमी आसा तुमी विस्तारान पुराय 7च्या बुलेटिना मुजरत पळोवची। आयज अर्थसंकल्पात जे 2 म्हत्वाचे मुद्दे आसले ते एक म्हटल्यार पर्यटन आणि दुसरो नुस्तेमारी। गोंयच्या दिश्टीन हे दोनूच मुद्दे म्हत्वाचे जावन आसात आनी हांकां जे गोंयचे जे वेवसायीक आहात तांच्यांनी येवकार दिल्लो आसा। फुडें आमी वचुया संजना हंजुणकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। माशेल महिला सहकारी सोसायटी जी आसा तातूंत तांच्यांनी त्या संचालक मंडळान 18 कोटींची फटवणूक केल्ल्याचो ठेवीदारांनी आरोप केला। तशेंच ते म्हणटा की अध्यक्ष संचालकाचेर कारवाय करपाची आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालून ठेवीदारांचे जे 18 कोटी रुपया जे तेंच्यांनी डेपॉझीट केल्ले ते तांकां विथ इंट्रस्ट दिवचे अशी तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा। दुसरी जी बातमी आसा ती वेळीच्या रामनगर वाठारांतली त्या वाठारांतले कमर्शियल जे वॉटर कनेक्शन आसले ते डिस्कनेक्शन केल्ले आसा म्हणून काल तांच्यांनी वॉटर डिपार्टमेंटा कडेन घेराव घालो। उपरांत परिस्थितीचो नियाळ घेत PWD ऑफिशल्सांनी सद्या ऑन होल्ड वॉटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करचें ना, ऑन होल्ड दवरला अशें सांगून मागीर ते थंड जाले। माशेल सहकारी पतसंस्थेत जो घोटाळो जाल्लो आसा ती खरीच एक गंभीर बाब जावन आसा। ह्या नदी तुमकां खबर आसतलें म्हापसा अर्बनांत असोच एक प्रकार घडिल्लो आनी ताजे उपरांत कितलेशाच सहकारी पतसंस्थांनी अशे तरेचे प्रकार घडल्यात। गोंयकारांक ही नवी गजाल न्हू। आतां माशेल सहकारी पतसंस्थेत असोच एक प्रकार घडला। हे विशीं सरकार कितें पावलां उबारता तें पळोवचें पडटलें। आतां आमी वचुया फुडें रश्मी नरशे हाचे कडेन। सुशांत, आयची एक महत्वाची दुसरी बातमी म्हटल्यार ST रिजर्वेशन जे आसा ते बाय 2027 तांकां मेळटले काय ना हो मुद्दो सध्या परत चर्चेचो विशय थारला। मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन संघटनेन आयज परत मागणी लावन धरली आनी विजय सरदेसाय कडेन तेंच्यांनी एक निवेदन दिला की तुमी हो प्रश्न उपस्थित करचो। तशेंच तेंचे जे लिडर आहात तेंच्यांनी सांगला की आमी म्हणजे सगळ्याच पक्षांक आमी अशा तरेचे निवेदन दितले आनी आमची ही मागणी आहा ती तुमी जरूर मांडची विधानसभेत अधिवेशनान अशी ते मागणी करतले। महत्वाचें तेंच्यांनी सांगला जे ह्यान पयलीं तेंच्यांनी डिक्लेअर
डिक्लेअर केल्ले ते म्हटल्यार 5 तारखेक 5 फेब्रुवाराक ते विधानसभेचेर मोर्चा व्हरतले. कित्याक तर आमकां आमच्यो मागण्यो दिया, आमच्यो मागण्यो रास्त आसात, त्यो कितले तेंप जालो पेंडींग आसा, सो ह्यो मागण्यो सॉल्व करा अशी तेंची खणखणीत मागणी आसा आनी ही मागणी लावन धरतले अशें तेंच्यांनी म्हटलां. सो हो आतां ताणेकावटेन आमी विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, लोकसभा वेंचणूक हे सगळे लक्षांत आसतना गोंयांतलो हो ST रिजर्वेशनाचो मुद्दो खूब म्हत्वाचो आसा. सो ही बातमी तुमी नक्कीच पळोवची आयज 7 बुलेटिनांत. एसटींक जो आरक्षणाचो मुद्दो तो फाटल्या कितल्याशाच दिसा सावन गाजत आसा. तांच्यांनी मागणी केल्ली की आमकां आरक्षण दिवचें नाजाल्यार विधानसभेचेर मोर्चा व्हरतले अशे तरेची शिटकावणी दिल्या. आयज परत तांच्यांनी जो विरोधी आमदार आसा विजय सरदेसाय हाचे कडेन निवेदन दिलें आनी ताचे कडेन मागणी केली की विधानसभेत आमचो मुद्दो मांड म्हणून. फुडें वचुया आमी दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. काल विश्वजीत राणे हांणी फोंडें उपजिल्लो हॉस्पिटला म्हणजे थंय ज्यो गरजेच्यो साधन सुविधा आसा हांचेर रोखडीच उपलब्ध करून दिवन ते हॉस्पिटल जे आसा डिस्ट्रिक्ट उपजिल्लो हॉस्पिटल ते अपग्रेड करतले अशें सांगिल्लें आसा. तशेंच फोंडेंत न्हय तर हेर म्हणजे राज्यांत जंय जंय प्राथमीक भलायकी केंद्रां आसात थंय ज्यो पळय उणावो आसात त्यो सगळ्यो पुराय म्हणजे कमी साधन सुविधा ज्यो मुळाव्यो गरज आसा दुयेंतींक ताचेर म्हणजे बरी सेवा मेळटली अशें तांणी उतर दिल्लें आसा. तशेंच विजय सरदेसायन परत एक फावट दिगंबर कामत मडगांवचो आमदार जो आसा ताचेर टिका केल्ली आसा. ताच्या म्हणण्या प्रमाणे फातोड्यात जर म्हणजे फातोड्या बरी उदरगत जाल्ली आसा, जर मडगांव तितलीच उदरगत जाल्ली जाल्यार आयज जी प्रधानमंत्र्यांची सभा जी आसा ते आयोजन खंय तरी मडगांव जातलें आशिल्लें अशें तो म्हणटा. सो इनडायरेक्टली तांणी टिका केल्ली आसा. हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो आमचे 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांचे मदीं फाटल्या कितल्याशाच दिसांनी जे मतभेद चालू आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटले. आता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 वेर जो मडगांव येता तेजी एक सभा फातोर्डा जावपाची आसा आनी ताच्या वयल्यान जो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय आहा ताणें दिगंबर कामतेचेर फार पेटयल्यात. ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 पळोवपाक मेळटली. आता फुडें वचुया आमी ऐश्वर्या खोर्जवेकर हाचे कडेन. आयची जी बातमी आसा जी काल मडगांवच्या उपनगर अध्यक्षान राजिनामो दिल्लो तेजेर जेन्ना ताका प्रश्न विचारले तेन्ना मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन सांगलें की हेजेर जे आहा ती भाजपाची कोर कमिटी आहा ती निर्णय घेतली आनी मडगांव आनी फातोर्डा हे सेपरेट हांगा एकूच पालिका लागता अशें तेणें सांगलें. आनी दुसरी जी बातमी आहा म्हणजे फाटल्या कर्नाटकाच्या विधानसभा वेंचणुकेक गोंयची सुलक्षणा सावंतान प्रचार केल्लो पूण तिजेर थंयसरल्या काँग्रेस सत्तेदार काँग्रेस पक्षान तिजेर कागाळ नोंद केला बिकॉज तांणी प्रचारा वेळार स्कुलाच्या आवाठांत प्रचार केलो आनी ताका लागून तिणें नेम तोडला. सो तेजेर आतां ही जी न्यूज आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. मुख्यमंत्र्याची बायल सुलक्षणा सावंतान बंगळुरा एक प्रचार सभा घेतिल्ली. ती प्रचार सभा शाळेच्या आवारांत घेतिल्ली आनी ताच्या वयल्यान सद्या तिका एक समन्स आयिल्लो आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. फुडें वचुया आमी उत्तेजा गांवसाच्या कडल्यान, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज एक धक्कोदायक बातमी मुखार आयल्या. चक्क दाबोळे विमानतळा कडेन चक्क रामलल्लाचे जे होर्डिंग्स आसात ते रामलल्लाचे हेजेर कॅसिनो प्रायडाच्या जायरातींचेर छापला ते रामलल्लाचे आनी अयोध्याचे जे मंदीर आहा श्रीरामाचे तेजेर छापून हाडला. आनी ह्या प्रकाराक लागून जो मुरगांव पालिकेचो जो नगरसेवक आसा विनोद किनळेकर हांणी तिडक उक्तायला. हें योग्य न्हय, हें बरोबर न्हय अशें तो म्हणटा आनी हे कॅसिनोन हे बेगीन काडचे अशी मागणी तांणी केल्या. आनी दुसरी बातमी जी आसा ती आतां 6 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येवपाचो गोंय दौऱ्याचेर आनी ते खातीर येरादारीची कोयडी जावपाची न्हय म्हणून सगळ्या मडगांवच्या सगळ्या स्कुलांक सुटी जाहीर केला. शिक्षण खात्यान हे विशीं आतांच परिपत्रक जारी केलें आसा आनी ही तुमकां ते दोनूय बातम्यो आसात त्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. राम मंदिर मुर्ती प्रतिश्ठापनेचो जो प्रचार आहा तो नेटान चालूच आसा. अजूनय खुबशे कडेन जायरातबाजी सुरू आसा. मुरगांवा एका कॅसिनोच्या होर्डिंगाचेर
रामाचे जे चित्र आणि राम मंदिराचे चित्र दाखवून जी बॅनरबाजी केल्ली आसा ताचेर सामकी तिडक उक्तायल्या लोकांनी. मुरगांवचो एक नगरसेवक हांणीच तिडक उक्तायल्या. ताणें सांगलां की हे जे चित्र आहा ते काडून उडोवचे. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी मडगांवचे नेता 6 वेर प्रधानमंत्री मडगांव येवपाचे आहात ताचे खातीर येरादारीची कोयंडी जावची न्हू हाचे खातीर शिक्षण खात्यान एक परिपत्रक जारी करून मडगांवच्या शाळांक सुटी जाहीर केल्ली आसा. ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनांत पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.